सडा सब जेलींत मंगळारा वखदाच्या झाडांची पयली कापणी जाली। कैद्यांनी पहिल्याच फावट अल्फा अल्फा आनी तुळशीचें पीक काढलां। कापणे वेळार आयजी प्रिझन्स एल्विस गोम्स आशिल्लो। हिमालया कंपनीन ह्या जेलाक वेगवेगळ्या वखदांच्या झाडांच्यो बियो रोवंक दिल्ल्यो। सडा जेलीचें सुदारगर जाता। कैद्यां खातीर असल्यो आनीकय खंय कांय येवजण्यो आसात। उपक्रम आनी खूब आमची येवजण आसा। पयलीं म्हणल्यार तेंचें शिक्षण, जे शिक्षण घेवपाक सोदता तांकां आमी आतां फूल फ्लेज इग्नो तर्फे हे कार्यक्रम आनी तशें नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जांकां मुळावें शिक्षण सुद्दां ना हायस्कुलाचें तांकां नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कुलांतल्यान आनी जे SSC बी केल्ले आसा तांकां 12वी जाल्या उपरांत ग्रॅज्युएशन पर्यंत आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाची सवलत आतां आमी तयार केल्ली आसा। ताचे उपरांत अशें जे आर्ट क्राफ्ट तर आसाच पयलींच्यान, पण आतां नीव म्हणटा तें वॉटर हार्वेस्टिंग कशें करपाचें। फाटल्या नोव्हेंबरात हिमालया कंपनीन वखदी झाडांच्या लागवडीचेर सड्यावेल्या कैद्यांक प्रशिक्षण दिल्ले। Himalaya has started this very interesting program called Prison Farming Program. We have titled this initiative giving inmates a second chance. In fact, our objective of this initiative is not business at all. It's part of our corporate social responsibility. We want to partner with as many prospective state prison across India, and we want to rehabilitate inmates. We want to be a part of this support. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। राज्यस्तरीय टेनिस सर्त 25 ते 31 जानेराक मिरामार गास्पर डायस क्लबांत जातली। गास्पर डायस क्लबान राज्य टेनिस संघटनेक घेवन सर्त दवरल्या। सर्त 10 गटांनी जाता। वेगवेगळ्या गटांनी वट्ट 50,000चे इनाम दवरलां। आतां मेरेन क्लबाक 25 एंट्री आयल्यात। 22 जानेर मेरेन सर्ती खातीर नांवां दिवं येता। We have decided to start with having this all Goa major ranking tennis tournament from 25th to 31st. The main timings for this tournament will be from 4 p.m. in the evening to 10 p.m. in the evening. So it will be a floodlit tournament throughout the evening. 22nd January is the last date of entries. The 12th category will be for boys and girls. The under 16 category for boys and girls. In the mixed doubles category, the men's singles and doubles. In the ladies, there will be a singles, doubles, singles and double mix. In the veterans, we'll have singles veterans and doubles veterans. People taking the initiative to help promote the sport in the state, taking the effort to do so, because I think this benefits not only the young children but the men, the women of all ages, and it helps promote sport. इतल्यान खबरां चित्रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।